37 नॅशनल गेम्स गोंयांत चालू आसा आनी ज्या गजालीची गोंयकारांक आतुरतेन जी आमचे जे गोंयकार वाट पळयताले ते म्हणल्यार की गोंयांक केन्ना मेडल मेळटा आनी आयज तो दीस आसा. मॉडर्न पेंथलनाक गोंयांक गोल्ड मेडल मेळ्ळा आनी जो विनर आसा बाबू गांवकर तो आमच्या वांगडा आसा. सगळ्यान पयलीं तुका कॉंग्रेच्युलेशन्स. गोंयचे सगळ्यान पयलें मेडल आनी तें बीन गोल्ड मेडल तुवें हाडला, तुका कॉंग्रेच्युलेशन्स. सो तुका सगळ्यान पयलीं विचारप म्हणल्यार तुजी हिस्ट्री खंयच्यान. जेन्ना लोक म्हणटा मॉडर्न पेंथलन तेन्ना खुबशे गोंयकारांक खबरूय नासतलें की हो स्पोर्ट्स कितें. सो म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं तुवें गोंयकारांक सांगात की मॉडर्न पेंथलन म्हणल्यार स्पोर्ट्स कितें. मॉडर्न पेंथलन म्हणल्यार तुका रनिंग आसता, शूटिंग आसता, स्विमींग, फेन्सींग, हॉर्स रायडींग इव्हेंट आसता. हॉर्स रायडींग गोंयान गोंयान ना जावं, पण हे फेन्सींग म्हळ्यार जालें. हां. सो केन्नाच्यान तुवें तयारी चालू केली मॉडर्न पेंथलनाची? जुनासान ऑगस्टासान सारकी. म्हळ्यार रनिंग करतालो पयलींच्यान, पूण मागीर कळ्ळें नॅशनल गेम्स आसा म्हणून मॉडर्न पेंथलन. कोणें तयार केलो तुका, म्हणल्यार हे फुडें कोणें काडलो? फस्ट सांगची म्हळ्यार म्हाका किर्तन सर आनी निलेश सर तिनजां सांगलें, नाजाल्यार म्हाका कांय कळनासलें इव्हेंट असो आसा कितें कांयच खबर आसनासलें. फस्ट टायम तुजो? फस्ट टायम. सो पयलीं कसलो स्पोर्ट्स खेळटालो तूं? मॅरेथॉन घेतालो पयलीं, लॉंग डिस्टन्स रनिंग. हां. सो मागीर इंट्रस्ट ह्या स्पोर्ट्सान कसो जालो तुजो? पयलीं आसलें अशें दिसतालें म्हाका की हांव शूटिंग करतलो. इंट्रस्ट चड असो आसलो. रनिंग म्हणटी आसली, मागीर हितून आसलें. सो कशा तरेन कॉम्पिटिशन आशिल्लें जेन्ना आयज तुका गोल्ड मेडल तुका फावो जाला? कशा तरेन कॉम्पिटिशन आशिल्लें नॅशनल गेम्साचेर बर्थडे? तुजो फस्टूच टायम, कशें तुवें तोंड दिलें? कॉम्पिटिशन टफ आसलेंच तें, पूण मागीर रनिंग बी बरी आसली. फक्त शुटिंगाचेर डावट आसलें, पूण शुटिंग बी बरी जाली मागीर. घरा कडेन कोण तुजी? घरा कडेन पापा, मां आनी भयण. तूं नेत्रावळीच्यान आसा न्ही? सो थंय वातावरण कशें आशिल्लें? कारण जेन्ना आमी स्पोर्ट्साक म्हणटा नेत्रावळी म्हणटकीर ते तसो गांव असो. सो थंयच्यान तूं फुडें सरून येयलो, आयज तुका गोल्ड मेडल मेळटा नॅशनल गेम्साक. जे गोंयकार वाट पळयताले की गोंयांक केन्ना मेडल मेळटा, तुवें डायरेक्ट गोल्ड मेडल हाडून दिलें. सो कशे तरेन तुजो बॅकग्रावंड आशिल्लो, फॅमिली सपोर्ट कसो आशिल्लो? फॅमिली सपोर्ट बरो आसलो, कोचालो बी सपोर्ट बरो आसलो. सो प्रॅक्टीस कशें तुजी चलताली जेन्ना घरा कडल्यान तूं भायर सरतालो? कसो प्रॅक्टीस सेशन आसतालो तुजें? प्रॅक्टीस सेशन असं नासलें मेळ्ळें, पूण मॉर्निंग टायम मॉर्निंग रनिंग करतालो. पूण शुटींग मागीर नासली. शुटिंगाक जेन्ना हांव कॅम्पा एड जालो तेन्ना शुटींग स्टार्ट जाली मागीर. सो कितले म्हयन्याचो तुका प्रॅक्टीस सेशन म्हळ्यार शुटिंगाक? 45 days आतां कॅम्पा. जेन्ना आयज तुका गोल्ड मेडल मेळटा तेन्ना तुजें फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसतलें? ह्या स्पोर्ट्सान फुडें वचपाचो काय तुवें म्हणलें तूं मॅरेथॉन धांवतालो? सो कशें कितें आसतलें तुजें? हांवें पयलीं चिंतलें जेन्ना कळ्ळें गेम गन हातीन घेतलें तेन्ना हीच गेम करता म्हणून. सो तुजो फ्युचर प्लॅन आसा ह्या स्पोर्ट्सान फुडें वचपाचो? सो आनी एक म्हणटा की मागीर जेन्ना गोंया भायर जेन्ना नॅशनल गेम्स जातले जाल्यार मॉडर्न पेंथलन तेन्ना हॉर्स रायडींग हो एड जाता. सो तेन्ना तुजें कशें कितें आसतलें जेन्ना हॉर्स रायडींग एड जातलो तेन्ना? पूण ट्रेनींग दिल्यार शिकता हांव, पूण हॉर्स रायडींग केन्ना करूना न्हू. पूण आतां दर्या कोणी शुटिंगूय करून आहलें तुवें? आतां ट्रेनींग दिली हॉर्स रायडींग तें करता. सो तुका इंट्रस्ट आहा म्हणटा तुवें फुडें ह्या स्पोर्ट्सान फुडें वचपाचो? इंट्रस्ट आसा. ओके. सो तुका जे पळोवपी भुरगे आसा, जे गोंयचे भुरगे आसा जे आयज तुका पळयता तांकां तूं कितें सांगपाक सोदतलो? केन्ना कोणाक भिवून रावप ना, आपल्यान जाता तितलो पावर लावपाचो लास्ट. ओके. तर हो आशिल्लो बाबू गांवकर जेणें गोंयांक फर्स्ट गोल्ड मेडल हाडला. जे मॉडर्न पेंथलन जाला तितून फर्स्ट गोल्ड मेडल आयला गोंयांक. ते म्हणटा ते बाबू गांवकर आमच्या वांगडा आसा. आनी नॅशनल गेम्साच्या आनीक न्यूजा खातीर तुमी पळयत राव प्रुडंट. सद्या प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू वांगडा हांव स्वप्नील दारी.